गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 8 मायनिंग लिजांक वर्साक चडांत चड 2,365,000 टन मीन खणपाच्या अटीर कन्सेंट टू ऑपरेट दिल्या। लीज होल्डरांनी 2,87,50,000 रुपया बँक गॅरंटी दिल्या। मायनिंग कंपन्यांनी नेम आनी अटी मोडल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बँक गॅरंटी जप्त करतले। शुक्रारा गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 8 मायनिंग लिजांक कन्सेंट टू ऑपरेट मंजूर केले। तातूंत माडाचे भाट मायन्स प्रायवेट लिमिटेड, कळसामी चोमातो दी वयलो मळ आयर्न ओर मायन, कालय आयर्न ओर मायन, जाकेला ओजाका देरीचो मळो आयर्न ओर बांदेकर ब्रदर्स प्रायवेट लिमिटेड, व्ही.डी. चौगुले कश्ती आयर्न ओर मायन, चौगुले अँड कंपनी प्रायवेट लिमिटेड कश्ती आयर्न ओर मायन, जी.एन. अगरवाल बोरची मळडी मायना आयर्न ओर मायन, चौगुले अँड कंपनी प्रायवेट लिमिटेड पाळी आयर्न ओर मायन हांचो आस्पाव आसा। 8 लीज होल्डरांक वर्साक चडांत चड 2,365,000 टन्स मीन काडपाची अट घाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। तांचे कडल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 2,87,50,000 रुपया बँक गॅरंटी घेतल्या। वॉटर अँड एअर एक्टा खाला मंडळान खुबश्यो अटी घालून कन्सेंट टू ऑपरेट दिला। एखादे लीज होल्डरान नेम वा अटी मोडल्यार मंडळ बँक गॅरंटी जप्त करतले। आनीक 5 मायनिंग लीज कन्सेंट टू ऑपरेटाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार आसात। तांचेर सोमारा निर्णय जातलो म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। गोयची जमीन पडीक उरची न्हय म्हण कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सारखे कायदे करपा खातीर अभ्यास चल्ला। वी4 फातोर्डा वतीन फातोड्ड्या भात कापणेक सुरवात करतना कृषी मंत्री विजय उलयलो। गोंयकारपण म्हळ्यार गोंयचो सैम आनी संस्कृताय। शेतकारां खातीर लागता ती सगळी मजत करतलो आनी संस्कृतीची राखण करूंक तियात्र आनी नाटकां वयली जीएसटी रद्द जावची म्हण यत्न करतलो अशें विजय उलयला। कृषी मंत्री विजय सरदेसायान फातोड्ड्या भात कापणेक सुरवात केली। फातोड्डेची जमीन पडीक उरची न्ही म्हूण शेत रोवपापासून ते फार्मर्स मार्केट करपाचे उतर विजयान दिले। आमचो उद्देश असा की गोंयची खंयचीच शेतां पडंग उरची न्ही। कम्युनिटी फार्मिंग आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणटा ताजे खातीर कायदे येवपाक जाय। ताजे खातीर आमचो अभ्यास चालू आहा। वेन इट कम्स टू फातोर्डा, बिकॉज वॉट वी आर डुईंग हियर इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द अदर पार्ट दॅट इज रिक्वायर्ड इज बींग पुट बाय वी4 फातोर्डा। सो आमकां आमच्यान अशें करूं येता हांगा की सगळीं शेतां वेदर तूं कल्टिवेट करता करना वी वील प्लाव देम फर्स्ट। सो सॉयल टेक्स्चर आनी सॉयल नेचर ऑफ सॉयल इज बींग प्रोटेक्टेड, दॅट इज फर्स्ट। 2 तांकां आतां बांयो जाय, त्यो बांयो आमी इमिजिएटली मारपाक लागता। तिसरें म्हणल्यार तांकां फेन्सिंग जाय, कित्याक जी भाजी रोयता ती प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी ती फाल्यां व्हरून विकूंक जाय बाजारांत। ताजे खातीर तेंय करपाक आमी तयार। वी वील completely protect and promote kitchen gardening आणि तांकां आमी फार्मर्स मार्केट सेट करपाक स्टार्ट करतले। 2-3 जागे आमी आयडेंटिफाय केल्ले आहा। वी वील इमिजिएटली बी डुईंग इट, एस्पेशली ऑन द न्यू रोड हो जो नवो रस्तो येता थंय आमी घालतले। जीएसटीक लागून तियात्र आनी नाटकांचेर परिणाम जातलो, ताका लागून आपण मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयतलो म्हूण विजयान मिडियाक सांगले। आतां काल हांव थोडे तियात्रिस्टां बरोबर बशिल्लो, जी इकॉनॉमिक्स ते सांगतात ताजेर अशें दिसता की दर जीएसटी लागली जाल्यार तियात्रिस्टांक कांयच उरचें ना। हें फक्त तियात्रिस्टांकूच म्हणून न्ही, हें नाटकांकूय हीच स्थिती जावंक शकता। सो म्हाका आतां अशें दिसता की ते रिप्रेजेंट करूंक नाका, वी वील टेक अप फॉर देम। वी म्हणल्यार द गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील टेक अप फॉर देम। आय वील रिप्रेजेंट देम एंड आय वील सी टू इट दॅट दीस जीएसटी ऑन तियात्र आनी नाटक जें आहा तें वील बी डन अवे विथ। सो इन दीस रिगार्ड आय वील मीट द चीफ मिनिस्टर टुडे इटसेल्फ। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। घेऊया एक ब्रेक।